काल एक दुःखद अशी घटना हांगा जे आमचे साफा मस्जिद आसा, एक हिस्टॉरिकल मोन्युमेंट आनी भारतांतले एक वन ऑफ द प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स म्हणटा अशें साफा मस्जिद. एक 450 वर्सां वयर जाल्लें स्ट्रक्चर, पूण काल खूब पावस आनी जे कितें मेंटेनन्स अभावी आसत, जी तळयेची एक सायड वॉल आसा मस्जिदीक लेकून ती काल एक भाग कोसळ्ळो. आमचे जे आमदार आसा तांणी ऑलरेडी जे ASI मिनिस्ट्री आसा तांकां एक लेटर बरयलां की बेगिनात बेगीन याची शहानिशा जावची, एक सेफ्टी ऑडिट जावचें, त्याच बरोबर बेगिनात बेगीन हें स्ट्रक्चर कशें सेफ करपा येतलें हें पळोवपा खातीर तांणी ASI जी मिनिस्ट्री ऑफ आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा तांकां बरयल्लें आसा. काही कारणां लागून आउट ऑफ स्टेशन केल्ल्या कारणान ते हांगा पावूं शकले ना, पूण आमचे गांवचे सरपंच बाब राजेश नायक तशेंच डेप्युटी सरपंच सलोनी हांणी इन्स्पेक्शन करून एक रिपोर्ट धाडपाचेंय ठरयलां ASI आनी जे ओल्ड गोवा तांचे स्टेट डिपार्टमेंट आसा ASIचें तांकांय बरयलां. आनी हांव सरकारा कडेन मागता की बेगिनात बेगीन जे नुकसान जालां ताची रिपेर करचें. जशें मिथिल बाबान सांगलां की एक दुखद घटना घडल्या म्हणून, आनी ती अवघे म्हाज्या दोळ्या मुखारच अशी घडल्या. काल 7 सुमार जेन्ना हांव हांगसरल्यान घरा कडेन वतालो तेन्ना हो इन्सिडन्स घडलो. आमी येयले हांगा, आमी काल पळयलें जाल्यार अशें दिसलें की खंय तरी देवाच्या कृपेन देवाचे शेपतेन की मजिदीक कांय आजून तरी त्रास जावना, कित्याक हार्डली 2 चिरे सोडून ती वॉल कलेप्स जाल्या. पूण ती जर अशीच सांडत जाल्यार मे बी कितें प्रॉब्लेम जावं शकता, वायट इन्सिडन्स जावपाक शकता. सो हाजेर बेगीनच्या बेगीन सेंटर गव्हर्मेंटान, कित्याक हांव सेंटर गव्हर्मेंट कित्याक म्हणटा, ना पंचायतीक ना स्टेट गव्हर्मेंटाक हाजे दखलंदाजी घेवपाक गावना, कित्याक हें आर्कायन्जा अंडर पडटा आनी हेजी जो मेंटेनन्स जावं कितें आसा तें सगळें सेंटर गव्हर्मेंट पळयता. आनी हांगसरल्या लोकांचें एक म्हणणें आसा तें म्हाका मुद्दम आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाचे नदरेन हाडून दिवपाक जाय, जे हांगा मजिदी इन फ्रंट ऑफ हायवेचे जे रंबल्स घातल्या ते रंबल्स हांगा खंय तरी त्रासदायक जाता अशें हांगा लोकांचो विचार आसा. आनी तें हांवेंनूय ऑब्जर्व केलां, जेन्ना एक हेवी गुड्स गाडी बरी ओवर स्पिडीन हांगसरल्यान वता, हायवे वता, तेन्ना ते रंबल्सां वयल्यान गाडी इतकी व्हायब्रेट जाता आनी येदो हो कुडको जो सरावंडींग आसा तो व्हायब्रेट जाता. आनी हें जें काम आसा, बांदकाम आसा, हें 4.5 जशें मिथिल बाबान सांगलां की 4.5 वर्सां पयलींचें आंतीक बांदकाम आसा. सो हेका धोको लागचो न्ही